मॅरिकल्चर म्हणल्यार कृत्रीम नुस्तें पोसपाच्या प्रकल्पाक गोंय नुस्तेंमारी खात्यान धोरणात गोवा फॉरवर्ड पक्षान वांगड्यांनी विरोध केला। नुस्तेंमारी खात्याच्या धोरणाचो फायदो भायल्यांक जातलो आनी गोंयकार फाटीं पडटले असो आरोप करीत पक्षाच्या वांगड्यांनी हो उपक्रम बंद करपाची मागणी केल्या। खात्यान केल्ले मॅरिकल्चराचो यत्न हे आदी फसला अशें ते सांगतात। सरकाराक जर हे निवेदन दिवन समजना जाल्यार आंदोलन करून समजायतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। 2020 फिशरीजाची एक पॉलिसी जे मॅरिकल्चर हे पूर्ण गोंयकारांक लागूनच केल्ली ती स्कीम आसा आणि ती स्कीम आता हेंच्यांनी हे करून मॉडिफिकेशन करून ही ऑल इंडिया केल्या। गोंय एक तर ल्हान स्टेट, गोंयचो कोस्टल बेल्ट हो ल्हान आसा। ऑल इंडिया म्हटल्या नंतर भितर आंध्रा येतले, तामिळनाडू येतले, केरळ येतले, कर्नाटक येतले, महाराष्ट्र येतले, वेगवेगळे स्टेट्स येतले जेंचो व्हडलो कोस्टल बेल्ट आसा। आणि गोंयकार हे हातीच्या पोटार बेसपा सारके ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स रावल्यात, तेंच्या पोटाचेर गदा येवपाक जायना। तशें पळोवंक गेलें जाल्यार गोंयांत तीनूच इंडस्ट्रीज आज जिवंत उरल्यात, ह्यो ट्युरिजम एक, एग्रीकल्चर आनी दुसरी फिशरीज। फिशरमॅन्सांनी गेले आमी 25-30 वर्सां पयलीं जर पळोवपाक गेले जाल्यार खूब कश्ट केल्यात तेंच्यांनी आनी ते वायट परिस्थितींतसून वयर सरल्यात आयज। आनी ती आज जेन्ना ते तेंचे कडेन प्रॉस्पर जाता अशा वेळाचेर परत जर तेंचेर हांगासर जर कोण परप्रांती येवन जर तेचे हे सगळ्या योजनेचो जर लाभ घेवपाक लागला जाल्यार आमचो गोंयकार हो फाटीं उरतलो। तो उरचो न्हू आनी हे जे कितें मॉडिफिकेशन केलां ते रिवायज करचें, ते आसा तशेंच गोंयकारांक लागून व्हरचें म्हणून आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आज डायरेक्टराक डेलिगेशन घेवन येयल्ले आनी ते आज आमी हांगासर सुपूर्द केला।